गणपती हाजन मस्त शिक्षक मेळता आमकां. गणपती कशी की म्हळ्यार आमकां तो कसन एक शिक्षण दितास की म्हळ्यार तुमी हांगा शाश्वत नाही म्हणून घे तो गणपती आमकां सांगत उरता. कित्याक म्हळ्यार गणेश चतुर्थी आयलतना आमी हाडटाना गणपती हाडटाना म्हळ्यार एक संतोष एक उरता, हास उरता. आजी गणपती आमगेल्या घरा येता आसा म्हणून त्याची विसर्जन करताना आमकां रडण येता. कित्याक म्हळ्यार आतां गणपती वता म्हणून. किंतु गणपती येताना वयका हांसताना येता, वताना वयका हांसता वता. कित्याक म्हळ्यार ताका गोत आसा आनी केन्ना तरी एक दीस म्हाका बुडयतालेचे म्हणून ताका गोत आसा. ताण मनान दवरून घेतले आनी लोक म्हाका केन्ना बुडयतालेच हे एक दीस व्हरताची थोडे दिवस जाले नंतर म्हाका बुडयतालेच हे म्हणून घेवन गोत आसा. देखून तो हांसत येता हांसत वता. आमकां वयके ह्याचीची आमी हांगा आयलेची आमी आनी उरनाची. कितलें आमकां दिल्लें आसा जिवन तितले पर्यंत मात्र आमगेले आयुश्य आमी भोगताले. ताजे नंतर आमी हे एक कसन एक ना जाल्यार एक दिवस मरण निश्चित. तशीच त्या गणपती सांगता आसा तुमी वयकेच हांगा शाश्वत नाही. कशी तुमी म्हाका बुडयले मुखाल दिवसात तुमकां वयकेचे एक अंत्य आसा म्हणून घेवन गणपती सांगता आसा. देखून गणपती केन्ना हांसत हांसत तागेलें जीवन करत उरता. तशी आमी वयका हांसत हांसत आमगेलें जीवन व्यतीत करता म्हणलें शिक्षण आमकां गणपती मुखांतर मेळटा.